आयतार 13 एप्रिल 2025 जेजूच्या कश्टांचो आयतार. मुखेल बोल. सर्वेस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता, नियाळाक आदार. आयची मुखेल बोलींत आमी एका सेवकाचें गीत वाचता. कशे परी सर्वेस्पोर आपल्या कश्टांत आनी निराशेपणांत आपल्याक धीर आनी आदार दिता तें परगडटा. तेच भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जेजूच्या कश्टांचो इतिहास वाचून कशे परी देव आपल्या पुता वरवीं मनशा कुळाक आदार दिता आनी तारण फावो करता तें आयकता. जेजूच्या कश्टांचो आयतार आमकां सगल्यांक क्रिस्ती पोरजेक म्हत्वाचो. जेजू आपल्या कश्टां पयलीं देव मंदिरांत भितर सरता. दोर क्रिस्ती पोरजां आपल्या हातांनी आशिर्वाद घातलेल्यो रामाच्यो चुट्टी घेवन पुरसांवांत वांटो घेवन जयजयकार करतात आनी देवाची तुस्त गायतात. रामाचो आयतार म्हणल्यार दुसऱ्या धर्मांक हें कांयच लागना, पूण पुर्तुगेजींत रामो म्हणल्यार ताळयो ब्रांच. जे माडाची पयलीच चुट्टी धोवी भायर सरता ताका रामो म्हणटात. उपरांत आमच्या धर्मांत हें उतर वापरलें, त्या पासत ताका आमी रामाचो आयतार म्हणटात. ही चुट्टी मिसा उपरांत आमी घरांत व्हरून दर दिसा आमी आमकां उगडास करता. कशे तरेन जेजू आमच्या कश्टां पासत भियेनासतना देव मंदिरांत भितर सरलो आनी आपल्या कश्टांक फुडो करूंक काळजीदारपणान तयार जालो. हे चुट्टेचो गोबोर करून दुसऱ्या वर्साक आमी प्राचीत काळाचे सुरवातेक आमच्या कपलार लावन आमी जेजूच्या कश्टांत भितर सरता. म्हजो तारा चुट्टेचेर नदर मारून जेजूच्या कश्टांचो उगडास करून म्हज्या कश्टांक फुडो करूंक वावुरतलो.